जेसू मोगा आराधन तुका. आम्ही सगळ्या संगत म्हणूया. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन तुका. पूर्वे सागोया आराधन तुका. कुर्पे सगोरा कुर्पे सागोरा आराधन तुका. येसूर बोलणारा आराधन तुका. जेसू मोगाळा सांगता. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. पूर्वे सागोरा आराधन तुका. येसूर बोलणारा आराधन तुका. आमच्या मुखार जेसूक आराधन करूंक ह्या सकाळींच्या वखदां आमी हांगासर आयल्या. आमचो मुखार जेसू आमचो दयाळ जेसू ह्या घडये आमकां कृपेन तो परता. त्या वखदा ताका आराधन आमी करया, ताका स्तुती आमी करया. उंड्या रुपार तो आमच्या मदें आसा. ताचो अखंड मोग आमकां ह्या घडये पर्यंत चलोवन व्हरता, चलोवन हाडला आनी फुडें जेसू ताच्या मोगान आमकां चलोवन व्हरतलो. ताची कृपा आमी मागया. तसो दैवीक सांगात ह्या आराधना वेळार आमी अनुभव करया. उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रुपार उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां भेटोवन आसाय. पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. कृपेन तूं आमकां भेटोवन आसा. दैवी सांगात तुजो दिवून आसा. जेसू मोगाळा. आता आमच्या वयर करया. आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसूर बोलणारा आराधन तुका. स्वादिक जेसू
आमच्या समोर आसा. जेजूक सोडल्यार खरो इश्ट ह्या संवसारी आमकां कोणूच ना. आमचो जेजू आमचो बरो गोवळी आमच्या सांगाता तो आसा. दीस रात म्हण लेगीत नासतना आमकां तो राखता, सांबाळटा, आमचो मोग तो करता. जेजू आमच्या सांगाता तूं सदांच राव, आमच्या जिणयेचो धारो तूं जा म्हणून आमी गावया. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, तुझे बिना कोण आमकां दुसरो. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, तुझे बिना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो, तुझो आमच्या जियेचो एकच तारो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो, तुझो आमच्या जियेचो एकच तारो. जेजू मोगाळा. आता आमी वयर करया. आराधन तुका, जेजू दयाळा, आराधन तुका, कुर्पे सागोरा, आराधन तुका, हे सोडवून दारा. आराधन तुका, हे सोडवून दारा. आराधन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. येवकरिस्तांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. आमचो मोग करचो जेजू आमच्या समकार आसा. हुंड्याच्या रुपार तो आसा. जेजून सांगल्लें उतरां सांग तोमासाक आमच्या मदीक आमी हाडया. पळय नासतना सतमंतात ती कितली बागे. जेजूक आमी कोणें पळोवंक ना, पूण ह्या वखदां हुंड्या रुपार भवार्थाच्या नदरेन आमी ताका पळोवन आसा. आमचें समर्पण जेजूक आमी करया. मुकलो थोडो वेळ ताच्या संगाता लागशिल्ल्यान करसूंक, ताका अर्गां दिवंक, ताच्या बोक्सांनी मागोवंक, नियाळ आमी करूंक, ताच्या जिवितांत नियाळ आमी करूंक आनी जेजूची बेसांवां घेवंक आमकां आमी तयार करता आसतना म्हणजे सगळें जिवीत जेजूक आमी समर्पण दिवया. म्हणजे सगळें जिवीत तो जाना, आमचो तो मोग करता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. येवकरिस्तांतल्या जेजू ह्या सकाळींच्या वखदां तुका आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या. आयचो सगळो दीस तुवें आमकां दिलाय, ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना
ह्या वक्ता तुका आराधन करचें भाग तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या खातीर तुका हरकां दिता आसतना हो वेळ तुज्या संगाता लक्षिल्ल्यान करसूंक आमकां तुजो आदार लाभय. आमच्या संगाता तूं राव. तुज्या कृपेन आमकां बर, तुज्या सक्तेन आमकां तूं बर, तुज्या पवित्रात्म्याच्या देण्यानी आनी बारा फळांनी आमकां तूं बर. तुजो पवित्रात्मो सदांच आमकां आदार दिवं दी आनी आमचें जिवीत प्रत्येक सावन तुका मानवोवचें तसलें जावं दी. येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्कां तुका, होकळाप तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका, वंदन तुका, हर्सितांव तुका, नावाडतांव तुका, वाकंतांव तुका. जय जय जावं दी जेसू तुजें नांव. येवकरिस्तंतल्या जेसूचे रिस आमची दिश्ट आसूं दी. किर्तनकाराची उतरां ताचेर मुखामळ लायिल्ले केदींच लचेक पडनात. येवकरिस्तंतल्या जेसूक आराधन आमी करता आसतना पयल्यान ताका आमी अर्कां दिवया. प्रत्येक जावन फाटल्या एका हप्त्याचेर नदर आमी घालया. आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया आनी येवकरिस्तंतल्या जेसून कितें आमकां बरेंपण केलां ताका आमी अर्कां दिवया आनी हो मुखलो थोडो वेळ ताका अर्कां दिवंक आमी करसिया. साहित्य बरेंपण येवकरिस्तंतल्या जेसून आमचे थंय केलां, आमच्या वावराच्या जिवितांत केलां, आमच्या कुटुंबांत केलां. आमच्या मागण्याद्वारे साहित्या हेरांक बरेंपण लाभलां. हे सगळ्या खातीर जेसूक आमी अर्कां दिता आसतना आमची साप जावं दी. येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्कां तुका. येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्कां तुका. सकट सांगाता परत आमी म्हणया. येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्कां तुका. मोगळा जेसू ह्या सकाळींच्या वक्ता व थोडो वेळ तुज्या संगाता करसूंक आमकां फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. आयचो हो नवो दीस आमकां फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. ह्या घडये पर्यंत आमकां तुवें राखोवन सांबाळून व्हेल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. हांवें मागल्लें साहित्य म्हाका आनी हेरांक तुवें फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. हांवें मागनासतना सयत गरज आसलें एक तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. दिसपडतें देवाच्या उतरां मारिफात आनी येवकरिस्तां मारिफात आमचे मदें तूं येताय. ह्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. मोरयेक आमची मायंकर्ण तुवें दिल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. आज पवीत सभे संगाता मोरी आमची राणी हे फेस्त आचरण करूंक आमकां फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. प्राजिताच्या संस्कारा मारिफात आमकां तुवें पाटी आडल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. आमकां एकल्यांक दिसपडतो ग्रास तुवें दिल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत बरी गिन्यान तुवें फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. आमच्या युवासनांक तुवें बरो फुडार फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. तुजो पवित्रात्मो आमकां दिल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. आमचें कितेंय उलें आसा तर धैर्यान जेसूक आमी सांगया. ह्या मंदिरांत तुजी स्तुती करूंक आनी तुजें आराधन करूंक बरें पॉयंट तुवें पावो केल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. हें जिणें म्हजें न्ही बगात तुजें सुतें तेणें त्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां तुका. ह्या वक्ता पर्यंत सबार पिडेशिडेंतलें वायटा विघ्नांतलें सबार अपायांतलें तुवें आमकां आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक घरच्या सांद्यांक
कुटुंबादारांक राखून सांबाळून वेल्ल्याक एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका ह्या वेळार तुका अर्घां दिवचें स्तुती करचें भाग आमकां फावो केल्ल्याक एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका पवित्र पुस्तकां मारिपात आमच्या लागीं दिसपडतें तूं उलयताय ह्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका तुज्या कुरपे देण्यानी आमकां नेटयिल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका आमकां एकल्यांक तुवें जाणवाय आनी बुद्धवंतकाय दिल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका सबार देण्यांनी आनी तालेंतांनी तुवें आमकां भरिल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका काम करूंक बरी भलायकी बरें काम आनी दिसपडतो ग्रास आमच्या कामा मारिफात तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका आमच्या कामांत तुवें आमकां भद्रती दिल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका भवी सभे मारिफात आमच्या भवार्थाचें पोशण तुवें केल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका सक्तांनी सांडून घाल्लो अनुभव जाल्ल्या वेळार तूं आमच्या संगता रावल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका बरे गोवळे बाप बरे यासक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका बरी धर्म भयणी ह्या पिरगस कुटुंबाक तुवें फावो केल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका बरें पिरगस कुटाम बरें सेजार तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका कितें आमचें उलें आसत जाल्यार आमी मेळोवया एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका 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 बरें कुटाम तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका आमचो वावर आमची योजना तुवें सफळ केल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका पैना वेळार आमकां तुवें राखोवन सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक कुटुंबादारांक घरच्या सांद्यांक तुवें राखल्या खातीर एवकारिस्तांतल्या जेसू अर्घां तुका मुखार बाबा भयणीनो जायते उले एवकारिस्तांतल्या जेसूक आमी सांगले जायते बरेंपण एवकारिस्तांतल्या जेसून आमकां केल्लें आमी नियाळ केलें मुखल्यो थोड्यो कडयो मौनपणी एवकारिस्तांतल्या जेसू लागीं आमी उलोवया मौनपणी ताका आमी अर्घां दिवया जावंक पुरो उक्त्यान आमी ताका अर्घां दिवना जावंक पुरो पूण आमच्या काळजांतावन जेसूक आमी अर्घां दिवया काळजांतावन जेसूक थँक्यू जेसूस म्हणून सांगया 10 जण कोडकारांक जेसून बरें केल्लें एकलो मात्र पाटी आयलो आनी तो मात्र बादशावी जोडूंक सोदलो तर जेसून आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत वावरा तळार आमच्या घरांत जायतें बरेंपण केलां वा कितेंय मागल्लें म्हाका मेळ्ळां आशा हांवें सांडल्ली पूण म्हजी आशा सफळ जाल्या कितेंय असलें उपकार वा असलें बरेंपण एवकारिस्तांतल्या जेसूतावन म्हाका मेळ्ळां जाल्यार थोड्यो कडयो मौनपणी ताच्या लागीं आमी उलोवया ताका आमी अर्घां दिवया सगळीं आमची अर्घां सांगाता घालन एका गितां मारिफात जेसूक आमी अर्घां दिवया बुवा पुरबायचें गीत सगळ्या काळजान सौम्या तुका हांव नावाडटां सर आमी उबे रावया जेसून आमकां केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणाक काळजांतावन जेसूक आमी अर्घां दिवया ताचो उपकार आमी बावडया अर्घां ताका आमी दिवया स्तुती ताची आमी करया कोंगणी
पुणे भक्ती गीतांबुकु 510. सगळ्या काळसान सौम्या तुका वाटता, सगळ्या मोणान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका होगळप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका होगळप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. मोगाळ जेजू आमकां एकल्यांक तुवें जिवीत दिलाय. मोगाळ बाबा आनी भयणी आमकां एकल्यांक जेजून क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिला. आमचें जिवीत ह्या घडये पर्यंत संतोशाचें ताणें केलां. जिवीत एक वर्तें देणें आमकां मेळिल्लें वर्तें इनाम म्हळ्यार हें बाबार्थी जिवीत. देखून जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमचे जिणे तुझे सुदेणे, किते सई आमी तुझे विणे. आमचे जिणे तुझे सुदेणे, किते सई आमी तुझे विणे. अर्गां तुका होगळप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका स्तुती तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळसान सौम्या तुका वाडटा, सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गां तुका होगळप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. जेजून आमच्या मागण्या आयकलां. सबार पोटी हांवें मागले साहित्य उपकार म्हाका फावो जाल्यात. सांग पुरो थोडे पोटी मागोन हांवें मागचें सोडलां सांग पुरो, पूण तसले उपकारी जेजून म्हाका फावो केल्यात. आज आमी हर एकलीं संतोशान आसा. संतोष जेजून आमकां फावो केला. आमच्या सुखांत, आमच्या दुखांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या पिडेंत ताचो सांगात ताणें आमकां दिला. देखून जेजूक आमी अर्गां दिवया. मागणे ऐकाताय, संतोष लाभयताय, सुख दुःखात आमच्या सांगात दिताय. मागणे ऐकाताय, संतोष लाभयताय, सुख दुःखात आमच्या सांगात दिताय. अर्गां तुका होगळप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळसान सौम्या तुका वाडटा, सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गां तुका होगळप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका होगळप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर आम्ही बसया येवकरिस्तांतल्या जेसूक आमी अर्कां दिलीं जायतें बरेंपण जेसून आमच्या जिवितांत केल्ल्या खातीर जेसूचो उपकार आमी बावटलो. म्हाका उडास येता म्हज्या ल्हानपणांत तावनूच हांव हांगासर सबार पोवटी येतलो. अरी एका वर्सा म्हणल्यार बरी फेस्ताक सुखान आसतना हांव येतलो आनी हांवें तो वळू मागल्लें आसा सान लॉरेसा कडेन जेजू कडेन म्हाका एक बरो यासक कर आनी कंडीस जावन कितें हांवें हांगासर मागल्लें आसा म्हाका फावो जालां. आनी इतलें मात्र न्ही, जायते उपकार म्हाका आमकां सगळ्यांक आनी हेरांक मेळिल्ले आसात. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोकाळ बाबा आनी भयणी जेसून केल्ल्या सक्कड उपकारांक आमी अर्कां दिलीं. मोकलो थोडो वेळ आमच्या जिविताचो विमारसो आमी करया. जेसून म्हाका इतलें बरेंपण केलां पूण जेजू तावन हांव पयस गेलां गे. आमी रियेकलीं मनशा सैमान अस्कत बरें जिवीत जियोंक आमकां मन आसा पूण सबार पावटी आमी पडटा. सांपावलूच्या उतरांनी सांगचें तर बरें करूं म्हाका मन आसा पूण सबार पावटी हांव चुकतां. मनशा अस्कत काय ताळण्यांक वा वटण्यांक तेंते सवांक बली जावन थोडे पावटी हांव जेजू तावन पयस गेल्लो आसा. तर मुकलो थोडो वेळ येवकरिस्तांतल्या जेजूचें बोक्सांनी आमी मागया. खंयसर आमी सुकोन पडल्या जेजूक आमी सांगया, जेजूच्या बोक्सांनी आमी मागया. जेजू हर एकल्यांक आमकां बक्षिता आनी परत नवें जिवीत जियोंक ताच्या कुरपेन तो आमकां भरता. तर आमची साप जावं दी. येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका, येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. तुजे उपादेस पाळोवंक सबार पावटी हांव सुकोन पडिल्ल्याक येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. सबार पावटी मागण्यांत आलक्षा वा शेळेपण हांवें दाखयिल्ल्याक येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. सबार पावटी वायट जिन्ये मरिफात तुका हांवें अपमान केल्ल्याक येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. सबार पावटी तुजेर हांवें दुबाव उसारला, मागल्लें म्हाका मेळटा गे म्हणलें सवाल हांवें विसारल्ल्या खातीर येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. दिसपडतें तुज्या मोलीक उतर, देवाचें उतर हांव वाचूंक सुकोन पडिल्ल्याक येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. सांपुरो कुटुंबांत वा समाजांत वावुरा तळार म्हाका थोडी जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी बऱ्यान करूंक सुकोन पडिल्ल्या खातीर येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. म्हज्या सेस्सामारा बरो संबंद दवरूंक सुकोन पडिल्ल्याक येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. सांपुरो थोडे पावटी हेरां विशयांत वायट उलोवन हेरांचें नांव पाड केल्ल्याक येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. तुवें म्हाका सबार पावटी बक्षिल्या रे, हेरांक हांवें बक्षूंक इन्कार केल्ल्याक येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. राग, दुस्मानकाय, मसोरू, गर्वान आनी अंकारान जियेल्ल्याक येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. सबार पावटी कुटुंबान जियेत आसतना म्हजी सोंसणीकाय हांवें वगडायिल्ल्याक येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. सांपुरो थोडे पावटी अन्याय अनीत हांवें केल्ल्या खातीर येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. फोटी हांवें मारिल्ल्या खातीर येवकरिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका. तुवें म्हज्या जिवितांत जायतें उदारपण दिल्या रे, हांवें सबार पावटी सुराती जाल्ल्या खातीर
येवकारिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका वडिलांक जावं पुरो घरच्या वडिलांक वा पवित्र सभेच्या वडिलांक मान दिवंक काल जावंक सुकोन पडिल्ल्या खातीर येवकारिस्तांतल्या जेजू बक्षी म्हाका मुकलो थोडो वेळ वैयक्तीक रितीन जेजूचे बॉक्सांनी आमी मागया. सबार उले आमी उसारन जेजूचे बॉक्सांनी आमी मागलें. आतां आमच्या जिविताक आमी या. म्हज्या जिवितांत जेजूक हांव विसरलां गे. सकाळींचें मागणें रातीक न्हिदोंक वेच्या पयलें जेजूक अर्गां दिवचें वा कुटुंबांत तेर्स कुटुंबाचें मागणें आयताराचें मीस भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षण हें पुरो म्हज्या जिवितांत वा म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत कशें आसा. चुकोन पडलां तर जेजू लागचें बॉक्सांनी आमी मागया. जेजू आमकां हर एकल्यांक बक्षिता. तर जेजूची काकूळट आमी अनुभव करया. मुखल्यो थोड्यो कडयो कितेंय आमी सुखी केल्यात उक्त्यान आमी सांगचें नाका. जेजूक आमी सांगया. मौनपणी जेजू लागीं आमी सांगया. जेजू लागीं आमी उलोवया. कोणाय कडेन आमकां राग आसा वा कितेंय आमचें उणेंपण आसा जाल्यार जेजूक आमी सांगया. जेजू आमकां कुरपेन भरता, सक्तेन भरता. तोच आमकां ताचें बळ दिता. म्हजी कुरपा तुका दराळ पुरो. तर जेजू लागीं बॉक्सांनी मागोन जेजूची कुरपा आमी आपणावया. जेजूचें बॉक्सांनी आमी मागलें. खंडीसांव दिंबेर आमी पडया. तुजो हांव मोग करतां. कित्याक आमी येदोळू सुकोन पडिल्ल्याक बॉक्सांनी आमी मागलां. तर आमच्या फुडल्या जिवितांत जेजू तुजो हांव मोग करतां. तुज्या सांगाता हांव सदांच रावतां. तुजो आदार म्हाका दी म्हणून आमी तुजो हांव मोग करतां म्हणल्या गितां मारिपात आमी गावया. जेजू येवकारिस्तांतल्या जेजू तुजो हांव मोग करतां. तुज्या पांयां तळ हांव रावतां. तुज्या वाटेन हांव चलतां. तुजे संगी हांव गायतां. आनी केदींच तुजे हांव पाटी सरसोना. तुजो हांव मोग करतां. तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुजो हांव मोग करतां. आतांनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गातलो. हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. तुका हांव अर्गां दितां. तुका हांव अर्गां दितां. तुका हांव अर्गां दितां जेजू. तुका हांव अर्गां दितां. आतांनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. तुजी हांव स्तुती करतां.
तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेसू तुझी हांव स्तुती करता आतानी सदा तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुका हांव जय जय म्हणटा तुका हांव जय जय म्हणटा तुका हांव जय जय म्हणटा जेसू तुका हांव जय जय म्हणटा आतानी सदा तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता जेसू तुझी हांव सेवा करता आतानी सदा तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना Alleluia, 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 Alleluia.
सर आमी बसया. येवकारिस्तांतल्या जेसूक आमी अर्गां दिली. आमच्या उण्यापणाक येवकारिस्तांतल्या जेसूचें बोगसाणें आमी मागलें आनी परत जेसूचो मोग करता म्हणून येवकारिस्तांतल्या जेसूक आमी बसायले. मुकलो थोडो वेळ ह्या आराधना वेळार आमी नियाळ करचो विशय बोगसाणें आनी कुमसार. सबार पावटी आमी आयकलां, सबार पावटी आमी नियाळ केला, पूण देवाच्या उतराच्या आदाराचेर हो थोडो नियाळ मुकलो थोडो वेळ आमी करया. बोगसाणें बोगसाणें म्हणटा आसतना आमकां एकल्यांक समजता बोगसूंक सुलाभ न्हय. एक यासक जावन म्हाका वा कोणायकी मनशा सैबान बोगसूंक सुलाभ न्हय. आनी सांगाताच हाच्या सांगाता आमी नियाळ करचें कुमसारा विशयान. कुमसार म्हणटा आसतना सबार पावटी जायतो लोक इल्लेले पाटी करता. देखून कित्या खातीर आमी कुमसार जायचे वा कुमसार जाल्ल्या वरवीं लाभचें बरेंपण आमकां कसलें वा बोगसाण्याच्या स्पिरितान आमी कित्या खातीर जियेसय हाच्या वयर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. लुकाचो 15वो अध्याय आमी काडलो तर थंयसर जेसून सांगिल्ल्यो वा जेसून शिकयिल्ल्यो 3 ओपारी आमकां त्याच अध्यायांत वाचूंक मेळटात. जेसून सांगिल्ल्यो त्यो ओपारी सुमार 2000 वर्सां आदीं. पूण जेसून कितें सांगिल्लें आसा 2000 वर्सां आदीं आसुनी तें नीज, आसुनी तें खरें आनी आसुनी तें ताळ पडटा. 3 ओपारी हांव वाचूंक वचना, पूण आमी नियाळ करचो तर पयलें सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार, दुसरें भायर पडिल्लें नाणें आनी तिसरें सबार पावटी आमी आयकल्ली वेचीक पुताची ओपार. पयल्या ओपारेक आमी येवचें तर सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार. आनी थंयसर पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां जेसू म्हणटा तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोवन वचत जाल्यार बाकीचे 99 आरान्यांत सोडून सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचचो ना. सुलाभ रितीन सांगचें तर 100 बोकरे आसात, एक मात्र सुकोवन गेला, उरले 99 म्हज्या सांगाता आसात 99. पूण जेसू कितें म्हणटा थंयसर गोवळे त्या सांडून गेल्ल्या बोकऱ्या फाटल्यान येता. उरल्या बोकऱ्यांक तो थंयसरच सोडटा, आरान्यांत सोडटा आनी सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या फाटल्यान तो वेता. सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो सोदून येता. आतां सुकोवन गेल्ले बोकरे वा शेळयो कोण? आमी. एक यासक जावन हांव वा आमी जेसू तावन सुकोवन गेल्ल्या वेळार जेसू आमकां सोदून येता. जेसू आयिल्लो आमकां दिसता गे म्हणून आमी ते सवाल आमकां विचारी जाय. आनी उपरांत जेसू त्या ओपारीन कितें म्हणटा, तो सोदता आसतना तो बोकरो वा ती शेळी ताका मेळटा आनी कितें करता, संतोशान ताका आपल्या कांदार घालून तो घरा हाडटा. संतोशान ताका आपल्या कांदार घालून तसो मोग करून ताच्या घरा तो हाडटा. जेसू बरो गोवळी हे पिंतूर आमी एकल्यांनी पळयलां. म्हज्या मोगाचें पिंतूर तें. म्हज्या वर्दीच्या इन्विटेशनाचें कार्ड वा वर्दीचें इन्विटेशन हांवें करता आसतना हेंच पिंतूर हांवें काडलें. जेसू बरो गोवळी, ताच्या कांदारी एक शेळी आनी ती शेळी आमी एकलीं. केदळा जेसूच्या कांदार आमी आसा, आमी सुकोवन वचना. सुकोवन वचोंक आमकां जायना, जेसू आमकां धरता. आनी थंयसर आमी पळोवचें जाल्यार जेसू थंयसर ओपारींनी आमी पळोवचें जाल्यार त्या शेळयेक थंयसर गोवळे मारिना, पुरपुरना. बगार
त्या शेळयेक संतोषान वा बकऱ्याक संतोषान आपल्या कांद्यार घालून घरा हाडटा. आमी जाल्यार कितें करता, 2 मार त्या बकऱ्याक थंयसर दिता. पूण जेसो म्हणटा त्या वपारींत तो गोवळी थंयसर संतोषान आपल्या कांद्यार घालून घरा हाडटा. त्या शेळयेक वा बकऱ्याक मारिना, पुरपुरना. मोकाळ बाबा आनी भयणी, केदाळा आमी जेसो तोंड पयस केल्ल्या वेळार जेसो थंय पाटी येता, जेसो आमकां कितेंच सांगना, आमकां पुरपुरना, जोर करिना, मारिना, मोगान आमकां तो ताच्या कांदार दवरता. आनी उपरांत थंयसर आमी पळोवचें जाल्यार तो गोवळी थंयसर कितें करता, आपल्या इश्टांक शेजारच्यांक तो आपोवन म्हणटा, म्हज्या संग तो संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका पाटी मेळ्ळा. म्हज्या संग आतां संतोष पावा, कित्याक सुकोवन गेल्लो बकरो पाटी मेळ्ळा. बकरो पाटी मेळटा आसतना तितलो संतोष जालो तर आमी जेसू थंय परत पाटी येता आसतना कितलो संतोष जावचो ना. मुखार बाबा आनी भयणी, आज हांव कुमसार जाता आसतना संतोष जाता. जर तर बरें सुटावें कुमसार हांव जाता तर खंडीत जावन म्हाका संतोष जाता. संतोष कोणाक? पयल्यान पयलें म्हाका संतोष जाता. एक व्हडलें शेत वचें हांवें देंवयल्ल्यान बरी जाता. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, लेस लॅगेज मोर कम्फर्ट. पैनार तुमी आयल्यात, पैन करता आसतना जावं पुरो वासान चड आसा तर पैन कश्टाचें जाता. ल्हान भुरगीं, तांकां व्हडलीं व्हडलीं बॅगां, तांचो जाय तितलो बोक, तांचें पैन कश्टाचें जाता. पूण म्हज्या लागीं कितें वासान ना, तवळ म्हजें पैन सुलाबायेचें जाता. आज आमी रियेकलीं वा केदाळाय आमी कुमसार जाता आसतना आमी उडास दवरूंक जाय. बरें सुटावें कुमसार हांव जाता आसतना म्हजें सगळें वचें हांव देंवयतां. म्हजें सगळें वचें जेसूक हांव समर्पण दितां. म्हजें सगळें वचें जेसूच्या पांयां तळ हांव दवरतां. आनी आपशेंच म्हजें वासान उणें जाता, कितें आमी म्हणटा भाराचें वचें तें सकला दवरल्या वेळार एका रितीचो संतोष, दादोसकाय आनी बरें कुमसार जाता आसतना हें सगळें वचें सकयल दवरता आसतना म्हजी भलायकी बरी जाता, कुटुंबान शांती समाधानी मेळटा, संतोशी जाता, मागिल्लें पुरा मेळटा. देखून पयल्यान पयलें आमी उडास दवरूंक जाय बरें कुमसार. दुसरें, बरें कुमसार जाता आसतना म्हाका मात्र संतोष न्ही, म्हज्या घरांतय संतोष जाता. म्हजी जिणी बदलता आनी म्हजी जिणी बदलता आसतना थंयसर घरांतय एका रितीचो संतोष. त्या कुमसारा मारिफात ती कुरपां म्हाका मेळटा आनी त्या कुरपेन हांव घरा येता आसतना हांव आदलो व्यक्ती न्ही, हांव जेसूक भेटलां, जेजून म्हाका बक्षिलां आनी म्हजें वचें उणें जालां. म्हाका संतोष जाला, बरी जिणी हांव जियेतां. म्हज्या घरांतय संतोष, घरांतय बदलावान, घरांतय संतोष, शांती, समाधान हें सगळें फावो जाता. तिसरें, हांव कुमसार जाता आसतना सर्गी संतोष जाता. म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या घरांत मात्र न्ही, सर्गी चड संतोष जाता. कित्या खातीर? जेजू सांगता, पाश्चातापाची गरज नातल्या नवायनो नितीवंतां प्रास, पाश्चाताप बगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. पाश्चाताप बगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. जेजून सांगोना 100 पातक्यांचेर एक पातक्याचेर तो जावंक पुरो पातकी हांव. देखून हांव कुमसार जाता आसतना म्हजे थंय संतोष येता, म्हज्या घरांत संतोष येता. मात्र न्ही, जेजून सांगलीं उतरां, पाश्चाताप बगून जिणी बदलतल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. तर सदांच आमी उडास दवरया. हांव कुमसार जाल्ल्या वरवीं
पयल्यान संतोष म्हाका, दुसरें म्हज्या कुटुंबान, तिसरें सर्गी संतोष जाता. असं आमी आमकांच विचारया. आधुनीक काळार कुटुंबांत समस्ये सोडोवन येतात आसता जावं पुरो आमी कुमसार जाता मागणें करता. आमच्या घरांत आसचे सक्कड सांदे कुमसार जातात गे. भोव गरजेचें. थोडे फावटी थोडे सांदे कुमसार जायना. थोडे कडेन हांवें पळयलां भुरग्यांक, पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक थंयसर कुमसार दवरल्या वेळार थोडी आवय बापाय सुकारी मारतात. म्हाका एक फावटी हांवें पळयलें, एका पिरगजेंत एक बापूय येवंक कोत्तुना आनी थंयसर पाद्रापान इल्लें स्ट्रिक्ट केलें आवय बापायन येजेत म्हणून. आवय आयल्या, बापूय येवना. बापायन सुकारी मारल्या, कुमसाराक येवना. आनी भुरग्याक करना बापायक आपयलें. भुरगो रोडोन रोडोन म्हणटा पप्पा ये कुमसार जा म्हणून. तो कुमसार जावंक येवना. आनी जर तर असल्या नदरेन आमी फुडें वेतांव तर जेजूचें बेसांवां आमकां येवचीं आमीच आडयता वा आमीच बंद करता वा आमीच ती आड रावता. त्या बेसांवांक आमीच आड रावता म्हणयेत. देखून मंदी फेस्ताक आमकां एकल्यांक अवकाश आसा. आज अवकाश आसा. आमकां जायते अवकाश आसात. हांव कुमसार जाता आसतना म्हज्या घरांत आसतलीं सक्कड सांदे कुमसार जातात गे. प्रायवंतांक कुमगार व्हरून येता आसतना हांव पयलीं सारतलो कुमसार जावंक आसा गे म्हणून. सगळ्यांनी एकच सांगचें, पादर केलीं पातकां आमी करता, न्हिदल्या कडेन आसा. पूण उडास वरीसय चिन्नांनी पातकां जातात, शब्दांनी पातकां जातात, करण्यांनी पातकां जातात. पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा पाताक ना म्हणची येवचेंच व्हडलें महापाताक. देखून आमच्या मतींत आसूं दी 7 दिसांत आसतना एक बरें सुटावें कुमसार हांव जाता आनी खंडीसावन उरती दादोसकाय आमकां लाभतली. म्हाका उडास येता थोड्या वर्सां आदीं ब्रदर्स हांव वाचता आसतना डिसेंबर रजेंत आमी घरा आसता आनी तो वळू म्हाका भोगलें क्रिस्मसाक हांवें कुमसार जायसय म्हणून. सक्कड वळखीचेच यासक. देखून हांवें चिंतलें कोडयाळ हांव गेल्ल्या वेळार थंयसर फातिमा रेट्रीट हावस आसा, फातिमा रेट्रीट सेंटर, थंयसर हांव कुमसारांक येता म्हणून. आनी थंयसर वचून हांव एक बरें कुमसार जाता म्हणून हांवें चिंतलें. आनी तो वळ पर्यंत हांवें चिंतलें तरणाट्यांनी कुमसार जावचें उणें म्हणून. आनी हांव थंयसर गेल्ल्या वेळार क्रिस्मसाच्या 3-4 दिसां पयलें इतलीं तरणाटीं गे, इतलीं भुरगीं गे आनी इतलो लोक गे सबार यासक थंयसर आसले जाल्यार म्हाका लायनीर उबें रावंक 1.5 घंटो लागलो. म्हळ्यार तितलीं भुरगीं, तितलीं युवा जाणां आनी तितल्या बऱ्या रितीचें तांचें कुमसार. जावंक पुरो सबार जाणां शिकचीं भुरगीं, मेडिकल स्टुडंट्स वा सबार केरळांतून आसलीं भुरगीं हांगासर शिकचीं वा कोडयाळान शिकचीं भुरगीं आनी हीं सक्कड स्टुडंट्सां जावंक पुरो नर्सां हीं पुरा थंयसर कुमसाराक आयिल्लीं. देखून अवकाश मेळटा आसतना एक बरें कुमसार आमी जावया. थोड्यांनी इसारचें सवाल आसा, केल्लींत पातकां आमी परतून परतून करता तर कुमसार जावचें कित्याक? हें चिंताप आमच्या मतीन घालचें. सैतानान 3 फावटी आमी जेवता तरी आमकां भूक लागता. सकाळीं ब्रेकफास्ट करना हांव आयलो आनी दनपारां म्हाका इल्ल्या वेळान भूक लागता. दनपारां हांव घट्ट जेवता पूण परतून सांजेर म्हाका भूक लागता. तर जेवचें कित्याक? आमी उडास दवरीसय भूक लागता वय पूण जेवल्लें कान आमकां त्रान दिता, घटाय दिता, सकत दिता. आनी कुमसारी तशेंच आमकां बरें जिवीत जियोंक आदार दिता, कुरपा दिता, सकत दिता, बोळ दिता, घटाय दिता. जावंक पुरो पातकां हांव करता वय पूण कुरपेन म्हाका तो सक्रामेंत भरता, आदार म्हाका तो दिता. आनी म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत तो सक्रामेंत संतोश दिता. आनी कुमसार आमकां कळीत आसा एक सक्रामेंत, देवाची कृपा, देवाचो आदार. दुसरें आमी पळोवंक वपार भायर पडुल्लें नाणें. आतां त्या वपारीन कितें थंयसर तें नाणें मेळटस थंयसर
आपल्या इश्टिण्यांक आपोवन ती व्यक्ती आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारच्यांक आपोवन म्हणटा म्हज्या सांगात संतोष पावा कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका पाटी मेळ्ळां. आनी उपरांत जेजू त्या वपारींत म्हणटा 5 रडोन जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशंत सर्गी देवाचे दोतू संतोष पावतले. 5 रडोन जिणी बदलतल्या एका पातक्या विशयन परतून जेजून सांगू ना इतले पातकी आसा जाय म्हणून एका पातक्या विशंत सर्गी देवाचे दोतू चड संतोष पावतले. परत हांव कुमसार जाता आसतना म्हाका संतोष, घरच्यांक संतोष, सर्गी संतोष आनी देवदूतांक संतोष. तर हे आमच्या मतींत सदांच उडास आसूं दी. आज खंयतरी संतोष आमचे थंय उणें जाला जाल्यार सांग पुरो आमी कुमसार जायनासतना रावल्लें आसा वा बक्षीनासतना आमी रावल्लें आसा. देखून अवकाश मेळटा आसतना कुमसार आमी जावया. आनी ह्या अध्यायांत आसची निमाणी वपार वेंचीक पुताची वपार सबार पावटी आयकल्या वाचल्या पूण इल्लो दुसऱ्या रितीन नियाळ ह्या वपारींत आमी करया. धाकटो पूत बापाय सांगाता जियेतना बरी जिणी जियोवन आसलो. केदाळा बापाय तावन पयस गेलो पातकी जिणी जियोंक लागलो. केदाळा बापाय तावन पयस गेलो ताचे लागीं आसलें सगळें तांणी वगडायलें. आनी केदाळा बापाय तावन पयस गेलो ताच्या हातांत कांयच नासतना अडचणेंत तो सांपडलो. थंयसर धाकटो पूत कोण? धाकट्या पुताच्या जाग्यार आमी आसा. बापायच्या जाग्यार कोण? बापायच्या जाग्यार जेजू आसा. परत हांव सांगता धाकटो पूत बापाय सांगाता जियेतना बरी जिणी जियेतलो. केदाळा हांव जेजू सांगाता आसा म्हजी जिणी बरी आसता. कश्ट येतीत, पिडा येतीत, समस्या येतीत पूण म्हजी जिणी बरी आसता, समाधान आसता, संतोष आसता. पूण केदाळा तो बापाय तावन पयस गेलो हांव जेजू तावन पयस वेता पातकी जिणी जियोंक लागता. ताचे बरी हांव म्हज्या जिवितांत कितें आसलें सगळें हांव वगडायतां आनी जावंक पुरो केदाळा जेजू तावन हांव पयस वेता कांयच नासता आसतना बडू अडचणेंत हांव संपडटां. आज आमी आमकांच विचारया. सबार पोवटी सबार कुटुंबाची सांगतात म्हाका फादर मोग ना, संतोष ना, शांती ना, समाधान ना. नवीन काजारी जोडे काजार जावन 10 वर्सां भितर म्हणटात संतोष ना फादर, मोग ना. असले समस्ये आज आयल्या तर आमी विचारया आमच्या कुटुंबांत हांव जेजूक आमी गेट आवट म्हळांगे, जेजूक आमी भायर घालांगे. जर तर आज म्हज्या याजकी जिणयेंत हांव जेजूक भायर घालतां म्हजें जिवीत याजकी जिवीत कश्टांचें जातलें. म्हज्या याजकी जिवितांत म्हाका अर्थ आसचो ना. आज म्हज्या कुटुंबा जिवितांत हांव जेजूक भायर घालतां. म्हज्या घरांत हांव भायर घालतां. म्हज्या लग्ना जिवितांत हांव भायर घालतां. म्हजें जिवीत कश्टांचें जातलें. त्या धाकट्या पुता बरी देखून आमी उडास दवरया. केदाळा आमी जेजू तावन पयस वेता आमची गती अशीच जाता. आनी एक दाखलो हांवें दिवचो तर जुदास. जुदासी जेजू सांगाता 3 वर्सां आसलो. जुदासाकी सांत जावी येत आसलें. जुदासाच्या नांवारी जायत्यो इगर्ज्यो आसत्यो पूण जुदासाचो उडास आज कोट्यापणाक मात्र उरला. कित्या खातीर तो जेजू तावन पयस गेलो मात्र न्ही ताणें तसो जिवस लगड काडलो. तेंच पेद्रूनी केल्ली ती सुसूक म्हाका सोमी कोण म्हणून कळीतच ना. हांव ताच्या सांगातान आतुरलो दाराक वलनीक तो थंयसर सांगता आसतना पूण पेद्रूक उडास येता. पेद्रू पाटी येता. कमबॅक तो पाटी येता आनी ताचें जिवीत बदलता मात्र न्ही निमाणें मरता आसतना तो म्हणटा म्हज्या मेस्त्री परी मरोंक हांव फावो न्ही.
म्हजे पांय वयर कर तकली सकला करन तुमी कुर्सार मारा तसो जीव तो दिता आनी आज पेद्रो पवित्र सभेंत आमार चला पवित्र सभा आज ताका मान करता तर आमी उडास दवरया केदाळा आमी बापाय तावन पयस वेताव जेजू तावन पयस वेताव त्या धाकट्या पुता बरी पातकी जिणेची येताव सगळें वगडायताव व्हड अडचणेंत संपडता आनी ह्या ओपारेंत आमी पळोवंक जाय एक बरेंपण घडता त्या धाकट्या पुताक बूद येता पवित्र पुस्तक सांगता शेकी ताका बूद आयली देवाक समर्का नाजाल्यार तो तसोच मरण पावतो आनी उपरांत आमी पळयता थंयसर नियाळ करता पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो असो अर्थ कितें बापय हरी एका दिसा राखोन आसलो म्हजो पूत आज येता फाल्यां येता परवां येता केदाळा येता हरी एका दिसा बापय राखोन आसलो आनी देखून ताका त्या पलान्या दिसा तो पूत पयस जावन येता आसतनाच बापायक दिसता आनी बापय ताका देखता ताचें काळीज सुरसुरता आनी पुताक वचोन तो वेंग मारता आनी ताचो उमो घेता ताका पटलून धरता परत आमचो बापय जेजू राखोन आसा म्हजो पूत म्हजें धूव फाटीं येता आज येता फाल्यां येता परवां येता केदाळा येता कळीत ना मरच्या पयलीं आमी फाटीं आयलां तर सर्गींचे रास आमकां मेळटा जायते अवकाश जेजू आमकां दिता पूण दिल्ले अवकाश आमी पाड करिनासतना जेजू थंय फाटीं येवंक जाय परत आमी उडास दवरया केदाळा आमी पाताक आदारता जेजू आमकां हरी एका दिसा राखोन आसा हांवें म्हळें म्हजो पूत म्हजें धूव आज फाटीं येता कोण ना फाल्यां फाटीं येता कोण ना परवां फाटीं येता कोण ना म्हणून राखोन आसता आनी थंयसर निमाणे आमी त्या ओपारींत पळोवंक गेल्यार बापय आपल्या साकरांक सांगता बेगीन वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया ताच्या बोटाक मोदी आनी पांयांक मोचे घाला सरबेचो एक पाडको हाडून मारा आमी खावन जेवन गम्मात मारया एका रितीचो संतोश कित्याक म्हळ्यार हो म्हजो पोतू मरण पावुल्लो तो आतां फाटीं आयला सुकोन गेल्लो तो फाटीं मेळ्ळा आनी अशें थंयसर पेस्ताचो दाबाजो सुरू जाता आमी जाल्यार त्या बापायच्या जाग्यार आसल्यां तर कितें करत्या त्या व्यक्तीक धाकट्या पुताक घरांत रीक दितें ना आज जायत्या कुटुंबांनी अशेंच जालां कुटुंबांत एकलो बोगसूंक तयार ना आनी हाच्या मारिफात सगळें कुटाम कश्टाता सगळें कुटाम एका रितीन वळवळटा म्हूण येत कॅन्सर पिडे बरी मारेकार पिडे बरवीं बरी हें सगळें कुटाम वळवळटा म्हूण येत एकत बॉक्सांनी घेवंक तयार नात नाजाल्यार बॉक्सांनी दिवंक तयार नात आनी ह्या मारिफात आमीच शांती समाधान संतोश वगडायिल्लो आसा हांव एका कुटुंबाक सांतूक सावन दिवंक गेल्लो सुमार 12 वरांचो वेळ दनपारां 12 वरां आनी कुटुंबाक सांतूक सावन दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर बापय सुमार एक 65 इयर्स 65 वर्सां तो थंयसर आसलो आज फाल्यां म्हणल्या बरी तसल्या परिस्थितींत तो आसलो ताच्या सांगाता ताची पतीन आसली आनी दोगां भुरगीं आसलीं मागलें मस्त वेळ मागणें गेलें कित्याक म्हळ्यार निमाण्या घडयेर तो आसा सांतूक सावन ताका दिलो आनी इल्लोसो वेळ त्या कुटुंबा सांगाता उलया म्हणून म्हाका जालें आनी उलयता आसतना हांवें विचारलें तुमकां कितलीं भुरगीं ती म्हणाली तेगा म्हाका दोळ्यांक थंयसर दोगां मात्र दिसतात आनी असल्या परिस्थितींत बापूय आसता आसतना खंडी जावन भुरगीं आसतात हांवें विचारलें कोण पुरा खंयसर आसात एकलो हांव एकलें तें
आमी विचारलें आनी एक भुरगें खंय आसा आनी तो वळू ताणें म्हळें त्या भुरग्याची खबर काडची नाका फादर त्या चेडवाक आमी सोण्ण सोडला त्या दुवेक आमी सोण्ण सोडलां हांवें म्हळें तूं असल्या परिस्थितीर आसाय ताका तुका बोगसूंक जायना गे ताणें म्हळें बोगसूंकूच जायना घरचे सगळे सांदे एक जाले आनी म्हणालें बोगसूंकूच जायना इल्लो ताळो व्हडलो काडलो ताणें म्हळें बोगसूंकूच जायना हांवें म्हळें कित्याक बोगसूंक जायना कित्या खातीर आनी तो व्हळ ताणें सांगलें आमचें नांव ताणें पाड केलां आमकां पुलीस स्टेशनाक गेलां आमची मर्याद काडल्या हें सगळें पुरा केलां देखून आमी ताका बक्षिना हांवें म्हळें अंकल अरे तूं असल्या परिस्थितीर आसाय देवान तुका अवकाश दिला तूं बक्षूंक तयार आसाय गे ताका मस्त समजयलें हांवें वाड्याचो गुरकार आसलो मस्त ताका हांवें समजोवन निमाणें तो म्हणालो जायत फादर हांव बक्षूंक प्रयत्न करतां आतां बापा येता जालें आवयकी कन्विन्स केलें बाबा भयणीकी थंयसर कन्विन्स केलें आतां हांवें चिंतलें सगळें सॉल्व जाता म्हणून हांवें म्हळें दुवेसो नंबर म्हणी आसा गे दुवेसो नंबरच ना आतां कितें केलें थंयसर आसल्या गुरकारा मारिफात त्या दुवेचें एड्रेस वा नंबर थंयसर घेवंक प्रयत्न केलें गुरकाराक त्या कुटुंबाची वळख आसल्यान कोणा लागीं ताका लग्न करून दिलां थंयसर ताचें नंबर मेळ्ळें आनी ताच्या लागीं विचारलें तुज्या बायलेचे नंबर एक दियेत गे तो म्हणालो कित्या खातीर आनी ताका सगळें सांगलें आनी तो म्हणालो ओके नंबर हांव दितां ताच्या कडेन इसार नांव दितां नंबर आयलें आनी सुमार नंबर आयल्यार आनी हांगा हांव फोन केल्यार दुवेन फोनूच काडूना आनी मोदें ती म्हणाली म्हाका ह्या सगळ्या संभाशणा वेळार म्हणाली फादर दिसपडतें आमी एकामेका भेटता बसार आमी भेटता बस स्टँडांत आमी भेटता मार्केटींत आमी भेटता एकामेका आमी भेटता पूण संबंद ना आसोनात परक्या व्यक्ती बरी आमी आसा पूण थंयसर काडूना फोनी येवना सुमार 1.5 वरां मेशेर हांव त्या घरा बसलो आनी निमाणें हांवें चिंतलें आनी कांय करूंक जायना पळया दुसऱ्या दिसा हांवें परतून प्रयत्न केलें फोना मारिफात 1 हप्तो जालो आनी निमाणें 15 दिसां भितर तो व्यक्ती मरण पावलो तें दूव थंयसर येवना ताणें बापायक बोगसूना बापायचें बोगसाणें ताणें स्विकार करूना आनी इतलें मात्र न्ही बापायच्या मरणाकी तें येवंक ना आमी आमकां विचारया असल्या परिस्थितींत आमी आसून आमी मागणें केलें नोवेनां केल्यो रेतिऱ्यो केल्यो खंयसरी गेल्यार बरेंपण जावचें ना सगळीं बेसांवां देवा तावन येवचीं बेसांवां आमी रावयता आनी निमाणें फादर तुमी मागा मागा कश्ट आसात पिडा आसा तशें आसा अशें आसा आज देखून असल्या परिस्थितींत आमचीं कुटुंबां आसात गे आनी एक घडीत म्हाका उडास येता एकलो व्यक्ती म्हणालो बोगसूंकूच जायना हांवें म्हळें बोगशिनासतना कितलीं वर्सां जालीं त्या वेळार तो व्यक्ती म्हणालो तो व्यक्ती मरोन 20 वर्सां जालीं हांवें आजुनी बोगसूंक ना व्यक्ती मरोन 20 वर्सां जाल्यांत हांवें आजुनी त्या व्यक्तीक बोगसूना सबार पोवटी सांग पुरो कुमसारींत कोणी सांगतात तर बोगसूंक थोडे पोवटी कुमसारींत हांव सांगतां बक्षिजें म्हणून आनी थोडे पोवटी कुमसारींत सांगतात वा अशें मेळटा आसतना सांगतात बोगसूंकूच जायना साध्यच ना तर हांवें कुमसार जावचें कित्या खातीर कुमसाराक येता आसतना वा कुमसारा वेळार थंय तयाराये वेळार आमी सांगता आसतना वा थंयसर गांव पुरो एक व्यक्ती मेळोंक येता आसतना कावन्सिलिंगान सांग पुरो अशें बरयता आसतना मेळटा आसतना सांगता आसतना तुवें बक्षिसय आनी बक्षिल्यार बरेंपण जाता अशें म्हूण सांगता आसतना जर तर तो व्यक्ती बक्षूंक तयार ना तर कुमसार जावचें कित्याक सुरवेर आमी शिकल्लें मागणें आमच्या बापा आनी निमाणें आमच्या पोंडा लागीं म्हणचें मागणें आमच्या बापा
तांतू म्हणचें उतरां जशें आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस जशें आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस स्पश्ट रितीन आमी जेजू सांगता आमी हेरांची पातकां बक्षितांव तर तूं आमचीं पातकां बोगोस आमी बक्षिनांव तर तुवें बक्षी नाका ह्या मागण्यांत आमी कंडिशन घालता आज आमी मोगाळ बाबा आनी भयणी आमी कितले फावटी सांग पुरो सबार वायट आमी केलां कोणायकी कळीत ना सांग पुरो म्हाका आनी जेजूक मात्र कळीत आसा तुज्या कुटुंबाक कळीत ना तुज्या पतीक कळीत ना पतीने कळीत ना आवय बापायक कळीत ना वडिलांक कळीत ना वा भुरग्यांक कळीत ना सांग पुरो ताका कळीत आसा जेजूक कळीत आसा आनी जेजून आमकां बक्षिलां जेजून आमकां बक्षिल्ल्या मारिफात आमी हांगासर आसा जेजून आमकां बक्षिनातलें तर आमी नासावन वेत्याव कोडना पूण जेजून आमकां बक्षिलां आनी बक्षिल्ल्या मारिफात आमी हांगासर आसा हांव ह्या आल्तरीर आसा आमकां कळयता बक्षिनांतल्या साकराची वपार कोरोडांनी देवें आसलो दनिया लागीं येता आनी म्हणटा म्हाका बॉक्सांनी दी वा म्हाका थोडी पुरसोत दी सगळें हांव फारीक करतां आनी धनी कितें करता कोरोडांनी देवें आसल्याक संपूर्ण माफी करता बक्षिता तो भायर येता आसतना ताका आनी एकलो साकर मेळटा ताणें हाका कितले रुपये दिवंक आसले 100 रुपये आनी धनियाक दिवंक आसले कोरोड आनी ह्या साकरान ह्या धनियान कोणाक माप केलां पळया ताका खाली 100 रुपये दिवंक आसले आनी तोय म्हणटा तुजे 100 रुपये हांव फारीक करतां म्हाका थोडी पुरसोत दी हो कितें करता धनिया तावन बॉक्सान हें सोडलो कितें करता हाका बंदेन घालता हाका कश्टिता हाका माफी करिना आनी धनियाक ही खबर मेळटा आनी निमाणे त्या साकराक धनी पाटी आपयता बंदेन घालता कासाब्यांच्या आदीं ताका करता आनी कंडिसांव कोरोडांनी ताणें देवें पाटी दिल्ल्या बरी ना आनी सांग पुरो त्याच परिस्थितींत तो मरण पावता आज कोरोडांनी ताणें आमकां बक्षिलां आमी हेरांक बक्षूंक आसचें 100 रुपयांचें ताणें आमकां कोरोडांनी बक्षिलां आमी हेरांक बक्षून आसचें खाली 100 रुपयांचें आमी पळोवया कोरोडकय 100 कय प्रद्वारांत सांपडलेली स्त्री थंयसर जेजू मुखार आयली अरी एकलो व्हडलो फातोर हाडून आयले व्हडले फातोर हाडून तिका मारूंक म्हणूनच आयल्यात कित्याक म्हळ्यार मोइजेचें नियमशास्त्र आसलें प्रद्वारांत सांपडलेल्या स्त्रियेक पात्रावन जिवेशी मारचें आनी अरी एकले पात्रां समेतच आयल्यात जेजूच्या पांया मुळांत तिका थंयसर उडयतात आनी जेजू म्हणटा पाताक नातलोलो पयिल्लें फातोर उडोवन दी सगळे फातोर सकला पडतात सगळीं वेतात आनी निमाणें जेजू मात्र त्या स्त्रिये मुखार उरता जेजू तिका कितेंच विचारिना कित्या खातीर कशें केदळा कितल्या वर्सां जावन कोणा लागीं कितेंय जेजू विचारिना जेजू म्हणटा वस आनी मुखार पाताक करिनाका वस आनी मुखार पाताक करिनाका आज जेजून आमकां म्हणचें हिंस वाक्य कुमसारांत जेजूच्या जाग्यार आसल्या याजकान आमकां म्हणचें हिंस वाक्य वस संतोशान वस समाधानेन वस आनी मुखार पाता करिनाका तर बॉक्सांच्या मारिफात कुमसारां मारिफात आमच्या कुटुंबांनी संतोश पाटी येवं दी शांती पाटी येवं दी समाधान पाटी येवं दी आमी उडास दवरी हांवें तुमकां सांगलें घडीत जर तर तें तूं बापाय लागीं आयिल्लें जाल्यार बापायक कितली खुशी जाती आनी चिंतया आमी तो बापूय मेल्या उपरांत दुबेन कितली मिसां दिल्यार फायदो ना मागल्यार कितलें मागल्यार बापायक बक्षी नासतना थंयसर फायदो ना देखून बॉक्सांनी आमी मागया फाटल्या एका म्हयन्या आदीं एकली स्त्री म्हाका मेळ्ळी आनी ती म्हणाली म्हज्या घोवान असल्यो सुखी केल्यात फादर म्हाका कळयता बेजार जाता पूण सॉरी म्हणून तो पाटी येता जाल्यार हांव ताका
बक्षितां. सॉरी म्हणून तो पाटी येता जाल्यार हांव ताका बक्षितां. आनी ताणें सॉरी म्हळें आनी तो पाटी आयलो. देखून बोक्सांनी मागोवंक, बोक्सांनी दिवंक, बरें कुमसार जावंक आमी प्रयत्न करया. वर्साक 3 पावटी आमकां कुमसार जावयेत. पवित्र सभेचो 3रो उपादेश वर्साक 1 पावटी म्हूण सांगता. पूण जावंक पुरो मोदी फेस्ताक वा क्रिस्मसाक वा पास्का फेस्ताक 3 पावटी मेळचे अवकाश आमी उपयोग करया. आनी देवाची बेसांवां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेवया. जेजूचें बेसांव मागोवंकच्या पयलें आमची सक्कड मागणी जेजूक भेटोवच्या पयलें एक घडी पर जेजूचेर आमी पळोवया. आज खंयच्या व्यक्तीक हांवें बोगसूंक आसा. बोगसूंक सुलाभ न्हय. हांवें म्हळें कश्ट आसात, पूण खंयच्या व्यक्तीक हांवें बोगसूंक आसा. आमच्या मतीक आमी हाडया त्या व्यक्तीक बक्षिया. म्हज्या खातीर न्हय, म्हज्या कुटुंबा खातीर न्हय, जेजू खातीर. जावंक पुरो त्या व्यक्ती मुखार हांव सलवतां, लजेक पडटां म्हणना. जिवितांत तूं सलवनाय, जिवितांत तूं लजेक पडनाय. जेजू लागीं आमी मागया. जेजूचो आदार आमी मागोवन घेवया. त्या व्यक्तीक आमी बक्षिया. जावंक पुरो तो उलयना तरी आमच्या लागीं वडना, वा तो आमकां कितेंय गान्नें करिना तरी वडना, पूण आमी बक्षिया. आमचे प्रयत्न आमी करया आनी खंडीत जावन जेजू आमकां बक्षितलो आनी कितेंच आमच्या कुटुंबांत उणें जावचें ना. ताच्या पातकांचे लेख, तिच्या पातकांचे लेख ती दिताली, पूण जेजू मुखार आमी पातकांत पडचें नाका, वा जेजूची बेसांवां आमी येवची रावोवची नाका. तर दिंबेर आमी पडया. पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. पवित्र आत्मा आमचेर येवं दी, आमकां ताच्या सक्तेन बरोवन दी, कृपेन बरोवन दी. कन्नडांत आमी गीत गायतले. पवित्र आत्मा आमचे मदें येतलो, आमकां आपडटलो, मागल्लें दितलो. खंडीत जावन बऱ्या भलायकेचें देणें हेर कितें आमकां गरज आसा हर एक तो आमकां दितलो. पूण कोणाक आमी बक्षूंक तयार आसा, बक्षूंक आसा, तांकां आमी बक्षिया. पावनात्माने, प्रिया पावನಾತ್ಮನೆ, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. पानसंको 104 104. पावनात्मने, प्रिय पावनात्मने, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. तोच पवित्र आत्मो आमचे मदें ह्या घडये येवं दी. पवित्र स्नानांत आमचे वयर पयिल्लें आयिल्लो, तिरावण्यांत आमकां दृढ केल्लो, थीर केल्लो, क्रिस्ताचे शिपाय आमकां केल्लो तो पवित्र आत्मो आमचे थंय येवं दी. सिनाय पर्वतार देवुल्लो तो पवित्र आत्मो आमचे थंय येवं दी. आमचे उणेपण पयस करून दी. आमचे हर एक रितीची आत्मीक तान आमचे तान पयस करून दी म्हणून गावया. ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೆ,
ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ये पवित्र आत्मा ये ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ मध्यादली कितें मागणे हांव हाडना आयलां कितें म्हजी तेसांवां आसात सगळीं ह्या घडये जेजूक आमी भेटोवन दिवया पवित्र आत्म्याची साथ देनी 12 फळां आमी मागया पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया काळजांत हांव हर एकल्यांक बक्षितां काळजांत हांव म्हाका अवकाश मेळटा आसतना एक बरें सुटावें कुमसार जाता कितें म्हजी मागणी आसात जेजूक आमी ह्या घडये भेटया आनी कितें म्हज्यो ताळण्यो तेंतेसांवां ओडण्यो आसात खंयच्या ताळण्यांक खंयच्या वायट सवयांक हांव परत परत पडतां जेजूक आमी सांगया पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮನ ಬಾಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ खंयची पिडा म्हाका आसा ह्या वखदाक त्या पिडेक हांव वखदां घेतां सबार वर्सां जावन हांव मागोन आसा सबार वर्सां जावन हांव त्या पिडे वखदां घेतां वा त्या पिडेक शस्त्रचिकित्सा करी जाय म्हणून डाक्टरान सांगलां ती पिडा जेजूक आमी समर्पण दिवया जेजूक आमी ती पिडा पेटोवया जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान म्हज्या माथ्याच्या केसांत हांव पांयाच्या नक्षे पर्यंत म्हाका तुजें संरक्षण दी म्हाका बरी भलायकी दी ती पिडा पयस कर खंयची पिडा आसा आमच्या कुडींत आसा आमकां दुबाव आसा आमकां कळीत ना ती पिडा आमी जेजूक आमी भेटोवन दिवया सांगातच कितेंय कश्ट म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत कश्ट कुटुंबाचे कश्ट घरांतले कश्ट वावराच्या तळार आसचे कश्ट सगळे आमी जेजूक भेटोवया आनी जेजूचें बेसांव आमी मागया जेजूचो पवित्र आत्मो आमचेर आमी मागया त्या सगळ्या पिडेंत हांव त्या कश्टांत हांव त्या आकांतांत हांव त्या भियांत हांव जेजू आमकां राखोवन दी म्हणून मागया ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Alleluia, Alleluia,
Alleluia. 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 Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. निमाणे जेसूचे बेसांव घेवच्या पयलें कितें आमची मागणी आसात जेसूक आमी भेटोवन दिवया. सगळ्या आमच्या पिरकस कुटुंबाचें समर्पण आमी करया. ह्या पिरगजेतावन पयशिल्ल्या पिरगजेतावन आमी हांगासर आयल्या. सांलोरेसाच्या मोगान आमी हांगासर आयल्या. ह्या पुनशेता ह्या बसिलिकाक आमी आयल्या. आमी आयिल्लीं तें सांग कितें आमची मागणी कितें सांग पुरो घरच्या सांद्यांच्या तर्फेन हांव हांगासर आयलां. सगळी आमची मागणी येवकारिस्तांतल्या जेसूक आमी भेटोवन दिवया. पयल्यान पयलें आमी मागया भुरग्यां खातीर, सकड आमच्या भुरग्यां खातीर, जल्मल्ल्या भुरग्यां तावन युवा प्राय पर्यंत आसच्या सकड भुरग्यां खातीर, भुरग्यांनी भावार्थांत वडसांव कुटुंबांत आवय बापायंक कालसांव बरीं भुरगीं जावं वायट संवयांक बली जायनाशें. आजकाल आमी पेपरांनी पळयता आयकता भुरगीं ऑनलायन गेम्स हाका एडिक्ट जाल्यान, ऑनलायनीर आसच्या खेळांक एडिक्ट जाल्यान जीवघात करतात वा विविध समस्यांक बली जातात. असल्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्यांक जेसूक आमी भेटोवन दिवया. शुभवार्तेंत आमी आयकता, सुवार्तेंत आमी पळयता, वांजेलांत आमी वाचता. ल्हान भुरग्यांक जेसू सरशीं हाडलें. आमच्याय भुरग्यांक जेसू सरशीं आमी हाडया. जेसू थंय आमचीं भुरगीं वाडो दीत. मागया सर युवा जनां खातीर शिकून आसचीं युवा जनां आसात, वावराच्या सज्ञार आसचीं आसात, बरो फुडार सोदून आसचीं युवा जनां आसात, जिनी संगातीन सोदून आसचीं युवा जनां आसात. आनी सांग पुरो थोडीं युवा जनां आमच्या कुटुंबांक आमकां कितेंच मान दिनात, मोग करिनात, आवय बापायनी सांगलें आयकनात, मिसाक वचनात, कुटुंबांत मागण्याक आजारनात, जेसूतान पयस आसात, वायट वाटेक बली जाल्यान वा वायट संगतींक वायट इश्टागतेक बली जाल्यान हे सकड युवा जनांक जेसूच्या पांयां तळां मेळया. जेसूक असाध्य कितेंच ना. मागया सर्व खासारी जोड्यां खातीर. मुखल्या म्हयन्यांनी सबार जोडी युवा जोडी लग्नाचो सक्रामेंत घेतात. सबार जाणां जोड्यांनी येदोळस लग्नाचो सक्रामेंत घेतला. एकामेका बोगसूंक कितें तांणी दिल्ली भास आसा आल्तरी मुखार जेसू मुखार, ती भास सदांच तांणी पाळूंक कितले कश्ट आयल्यार त्या लग्नाच्या जिवितांत संतोशान तांणी फुडें वचोंक तसो जेसू तांकां आदार दिवं दी. सकड आधुनीक ताळण्यांतलें वडण्यांतलें वायट इश्टागतेंतलें तांकां राखोवन दी. सांगपुरो जायतीं भुरग्याच्या देण्यां खातीर मागतात. सांगपुरो हांगासर थोडीं जाणां आसात भुरग्याच्या देण्यां खातीर तीं मागतात. तांच्या खातीर आमी मागया. आवय जावचें बाग, बापूय जावचें बाग तें देवान दिवचें. देवाक असाध्य ना. तसलें कोणी आसा तर ह्या घडये विशेश रितीन जेसू लागीं मागा. जेसू तुमी मागलें खंडीत ना म्हणचो ना. मागया सर्व गर्भेस्त स्त्रियां खातीर. सबार पावटी विविध तेसावां आमकां आयकोंक येतात वा मेळटात. भुरग्याचो जीव रिस्केर आसा, आवयचो जीव रिस्केर आसा. आनी कालच्याय दिसा एक घडीत जालें, भुरगें पोटांतच मोरान पावलें. आनी ह्या कुटुंबान मागणें विचारलें
आनी आवयचो जिवी रिस्केर आसलो पूण आतां आवयचो जीव वाचला पूण भुरगें मरण पावलां. असले जर तर कोणी आसात तर गर्भेस्त स्त्रियो आमच्या कुटुंबांत आसात, आमकां कळीत आसचे आसात, वा हांगा कोणी आसात तर ह्या सकड गर्भेस्त स्त्रियां खातीर आमी मागया. तांचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावं दी, भुरग्याची वाडावळ पोटान सारक्या रितीन आसूं दी, आनी आवयक गरजेचो आदार वा पतीने गरजेचो आदार पती तावन वा कुटुंबाच्या सांद्या तावन मेळों दी, आनी आवय जावचें बाग बापय जावचें बाग तांकां फावो जावं दी म्हणून मागया. जायतीं वडिलां हांगासर आसात, सकड वडिलां खातीर आमी मागया. आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक कितें तांची जबाबदारी आसा, भुरग्यांक भावार्थांत व्हड करूंक ती जबाबदारी बऱ्यान तांणी पाळूंक आलतरी मुखार तांणी भास दिल्ली, पवित्र स्नानांत परत थंयसर वात धरल्ली. ती जबाबदारी कितें आसा बरी करून तांणी पाळूंक भगवंत कुटुंब बांदून हाडूंक आनी ह्या मारिफात आमच्या पिरगजेक, आमच्या दिएसीसीक, सगळ्या स्थळीय पवित्र सभेक बरी कुटुंबां फावो जावंक. मागया प्रायवंतां खातीर. उतर प्रायर्थी आसात, जायतीं प्रायवंतां आश्रमांनी आसात. भुरगीं फोनाय करिनात, उलोवंकय वचनात, मेळोवंकय वचनात. असलीं प्रायवंतां आसात. मागोवंक सांगतात वा घरांनी कुमगारोवन गेल्ल्या वेळार तेंचे कश्ट तीं उसारतात. असल्या सकड प्रायवंतां खातीर आमी मागया. तांचे उतर प्रायर जेजू तांचो आदार जावं दी. तांणी मागल्लें तांणी आशेवचें रियेक तांकां फावो करून दी. मागया सकड पिडेस्तां खातीर, जल्मल्ल्या भुरग्या तावन मरणाच्या तनीर पर्यंत आसच्या सकड पिडेस्तां खातीर, आस्पत्रेनी आसच्या पिडेस्तां खातीर. ह्या दिसांनी कोडयाळांत एक आस्पत्र म्हणल्या बरी भरती जाल्या. जायत्या जाणांक डेंग्यू ताप आसा. जायत्या जाणांचो ताप आस्पत्रेंत आसल्यार 10 दीस म्हणल्या बरी गूण जायना. असल्या खातीर आमी मागया. संपुरो विविध पिडा हाडन आमी हांगासर आयल्या. ती पिडा जेजूक आमी भेटोवन दिवया. खंयसर आमकां पिडा आसा म्हूण भोगता थंयसर आमचे दोनी हात आमी दवरया. जेजूक आमी सांगया, जेजू ह्या पिडेंतली म्हाका सुटका दी. ह्या पिडे समेत म्हाका पाटीं घरा वचूंक सोडिनाका. तुजी भलायकी म्हाका हातून दी. कोणें आमचें मागणें विचारलां, कोणायकी आमी मागता म्हूण बसयलां, वा कोणायकी आमच्या मागण्याची गरज आसा, तांचो आमी उडास काडया. ह्या पुनशेताच्या इराद्यां खातीर आमी मागया. जायतीं योजना हांगासर येतात, जायतीं मागणी तेसां हांगासर येतात. ही सगळीं येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया. हांगासर सेवा दिवच्या रेक्टर सर यासकां खातीर मागया. धर्म भयणी खातीर आमी मागया. सांगपुरो आमच्या कुटुंबाचे सांदे हांगासर नांद आमी आसां. ते सांगपुरो वावराक गेल्यान, इस्कॉलाक गेल्यान, तांचे खातीर आमी मागया. सांगपुरो परगांवांत आसात, तांच्या खातीर आमी मागया. शिकपा खातीर, वावुरा खातीर, वा मिसांवां खातीर. हांगासर आसचीं थोडीं जाणां बरें काम मेळोवंक मागोवन आसात. तसलीं कोणी हांगासर आसात जाल्यार जेजू लागीं ह्या घडये मागा. खंडीत जावन बरें काम, तुमी आशिल्ल्याचें की बरें काम तुमकां फावो जातलें. निमाणें एक घडीभर कितें म्हाका जेजू लागीं सांगूंक जाय. कितें जावंक पुरो कश्ट आसा, पिडा आसात, समस्या आसात, एकसुरपण आसा, वा कितेंय वायट संवयो आसात, कितें म्हाका जेजू लागीं सांगूंक जाय. एक घडीभर मौनपणी आमी सांगया.
खुर्साच्या उजव्या कुशीन आसलेल्या सोरान निमाणे घडये जेजू लागीं मागणें केलें आनी ताचें मागणें जेजून आयकलें. तर वो वेळ मौनपणी 1 मिनट कितें आमकां गरज आसा, कित्या खातीर आमी हांगासर आयल्या, कितें आमच्या मतीक गरज म्हूण बगता, येवकारिस्तांतल्या जेजूक सांगया आमी मागल्लें तो आमकां फावो करता. जेजूचें बेसांव आमचेर सर, आमच्या गरजांचेर, आमच्या वावुराचेर, आमच्या पैनाचेर, आमच्या सगळ्या पिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर, मोगाच्या व्यक्तींचेर मागोवन गावयांगीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया, पूर्वीला त्या रूपाबोला नव्यो रीती अधर्या सर्वोर्वेच्या अस्कत्विस्व्याम प्रवर्ताचे ओतेयाम ससे बापा तशे स्फुता उल्लासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्या हसिता तुका दोगांच्या स्पिता समसमी नावता. प्रार्थुया. हे देवा विचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगीसरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. संतोषान उल्हासा सौम्य तुझे समूह आयल्या. बलिदान करत्या काळसा धन्य तुका पेटयता. स्थानांत आमकां नवे रचन केला. सभे आमकां नवे विसाव दिला. तुझ्या उपकारांक दर्गा पाठयता. तुझी दया आमचेर देव म्हूण मागता. उतर आयकूंक अत्रेकता. जेवणान तुझ्या आमी भाग घेता. संतोषान उल्हासा सौम्या तुझे समोर आयल्या. बलिदान करत्या काळसा धन्य तुका पेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन सांगलो रे सच्चा भक्तीकानो आज पवीस सभा मोरयेचें रानीपण वा मोरये आमची राणी हें स्मरण करता आसतना मोरयेक आमी हर एकल्यांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत वा आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या घरांत रानयेचो पाठ वा तो गौरव वा तो मान आमी दिवंक आसा आनी केदाळा मोरी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या घरांत आसा कितें सुनेपण जावंक मोरी सोडिना पूण सबार पोवटी मोरये मायेचें भक्तीपण आदारूंक फाटीं केल्ल्याक वा कुटुंबांत तिका फावो तो मान आमच्या दिसपडत्या मागण्या वेळार तेरसा वेळार दिवंक फाटीं केल्ल्याक सुकोन पडल्याक देवा लागचें बोगसाने मौनपणी ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोगुन्या सांगता मनाचें दोन तोंडां सल वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सिद्धींपद काम केल्या होमसो अपराध ह्या पसत बगेवन सदां संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia Kakut Somya Kakut Rista Kakut Rista Kakut Somya Kakut Somyanka Plutka Mahima Deva Unsargi Ani Shanti Tacha Ista Sosari Sarvespora Deva Sargicha Raya Sarpodvedar Deva Baba Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Divasa Tuja Tor Vaibhava Paso Ami Tuka Eklas puta Sumia Deva Devache Shediye Tu samsarache Pap kartai Amchi kakrut Tu bapacha Poslaj Amče mate manunge Vidyakovi tatnya sangati Deva Bapache mahime Jesu Krista Eklos tum povit Eklos tu Ishvar Eklos tu Parameshwar Amen 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 प्रार्थुया कितें आमची ते सवांड
ह्या बसिलिकाक ह्या पुंतळाक आमी आयल्या सगळी आमची ते समा सालोरे समकांत्र देवाक आमी भेटोवन दिवया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या आवय कांकवार मोरयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या पुरबायांच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतां आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक सर्गा राज्यांत तयार करून दवरल्याय ती महिमा आमच्या माये राणयेचे विनवणेन आमी सोडूंक फावो म्हण तुजे लागीं मागतां. आमच्या समियां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाई ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजांनी लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें. तांचें भाराचें झूं, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणीर जणजणतलीं सगळीं पांयां तणां आनी रक्तांत लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपून वेतेलीं आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां. विजमीत बूत दिणार, पदवेदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदां काळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां तांव निते काळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो तीर करतलो आनी सांबाळतलो. दळबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. सर्वेस्पोराच्या नावाक जावं महिमा, आता आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पोराच्या नावाक जावं महिमा, आता आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वय सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा, आता आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पोराच्या नावाक जावं महिमा, आता आनी सदां सर्वदा. उदेंती थावन अस्तमते पर्यान सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जावं. सर्व जनांगांमध्ये तोच मोहन अंतराळा वयर गसता ताची महिमा. सर्वेस्पोराच्या नावाक जावं महिमा, आता आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला. तरी सकला पळोवन
आपल्या उस्तानात हांव तो बागवता वय सर्ग प्रितुमेचे दिसलो तो बागवता सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा सर्वेस्पराच्या नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा Alleluia, 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 alleluia. नमान मुरिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे संगता आसा स्त्रियां भितर तूं सदे Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रिएल दुताक गालिलेच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरान एका अंकवारीचशीन पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुदे नांवाच्या एका दादल्या लागीं कारार जाल्लें. त्या अंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सरस्पो तुजे सांगता आसा. हे उतरां आयकून मोरी सगळे शर्मेली आनी हो नामान कसो जावयेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतून पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भे जावन एका पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सरस्पोर ताका दितलो आनी जकोबाचे संततीचे सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे तांव जल्मोवच्या भुरग्याक भागेवून देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायेर एक पुता गर्भेस जाल्या आनी वांसजी म्हूण लेखिल्ल्या तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसादी जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सरस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्या देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आनी प्रत्येक जावन सान लॉरेसाच्या भक्तीकानो प्रस्तावनांत हांवें सांगलें, मोरी आमची राणी वा मोरयेचें राणीपण आज पवित्र सभा स्मरण करता आसतना सर्वेस्पराची साकर नासली राणी जाता. तितलें सुलाभ न्ही. मोरयेच्या सगळ्यांची वेत आमकां कळीत आसा. साकर नासली ती राणी जावंक पावता. पापा पियूस 12व्यान हें फेस्त 1954 1954 सुमार 70-70 वर्सां पयलें मोरयेचें तें वर्स आखेर जाता आसतना मोरयेच्या मानाक हें फेस्त करीसय म्हणून पवित्र सभेक वा स्मरण करीसय म्हणून पवित्र सभेक उलो दिलो. आनी फाटल्या 70 वर्सां जावन ऑगस्टाच्या
22 तारीखेर म्हणजे मोरयेच्या सर्गींग येण्याचे फेस्त जावन ऑगस्टाच्या 15 तारीखेर जाल्लें तें फेस्त जावन सुमार एका हप्त्या उपरांत 7 दिसांनी हें स्मरण आमी करता. खंडीत जावन मोरी आमची राणी, तातूंत आमकां दुबावच ना. पापा पावल सवो सांगता की सरकार मोरी राणी जावन परसळटा आनी हांवय बरी आमच्या खातीर ती विनंती करता. परत हांव सांगता पापा पावल सव्याची उतरां. मोरी सरकार राणी जावन परसळटा पूण ती उगोस बसोंक ना. राणी जाल्यार हेका हांवय बरी सर आमच्या गरजां खातीर तिच्या पुता जेसू लागीं ती विनंती करता. कितें तिणें काना शारांत केल्लें तें आजुनी ती करनासा. काना शारांत त्या एका कुटुंबा खातीर मात्र तिणें विनंती केल्ली. आज हर एका कुटुंबा खातीर प्रत्येक जावन खंयचीं कुटुंबां तिका तिच्या लागीं धांवून येतात, तिचो आसरो मागतात, तिका मान करतात, तिच्या लागीं वेतात. ह्या सक्कड कुटुंबा खातीर ती विनंती करता. पवित्र सभेच्या सुरवेर तावनूच क्रिस्तांवां मोरयेच्या मानाक मागणी म्हणटलीं आनी तिका वगळसून गितां गायतलीं. आनी बेगीनच एका हप्त्यान बाळोक मोरयेच्या त्या फेस्ताक वा मोरयेच्या सल्माच्या त्या फेस्ताक आमी तयाराय जावन 9 दिसांचें नोवेन आमी आराम करता. फुलां आमी हाडटा, मोरयेचें शेगून आमी नियाळटा आनी हे मोरयेचें भक्तीपण भोव आदुरायन आचरण करचें आमच्या कोडयाळांत वा आमच्या दियेसींत हांगासरी आमकां दिसून येता. वा आमी संगीत ह्या कोंकणी क्रिस्तांवांतय हें आचरण व्हडा संभ्रमान आमकां दिसून येता. म्हणजे मोरयेची भक्त खालची आनी न्हय, मोरयेची भक्त पवित्र सभेच्या सुरवेर तावनूच ती आयल्या. जेसूच्या त्या मरणा उपरांत मोरयेन सक्कड आपोस्तलांक सांगाता दवरलें. पेंतेकोस्ताच्या गडिताक ती कारान जाली. मोरी शिसां सांगात आसता आसतना थंयसर पवित्रत्म देवलो आनी थंय तावन पवित्र सभेचें मिसांव आरंभ जालें आनी पवित्र सभा त्या दिसा थंयसर अस्तित्वाक आयली. सा ग्रेगोर नासियान्सीन तिका सगळ्या संवसाराच्या रायाक जेसूक वागयल्ली अंकवार आवय म्हणून आपयता. म्हणजे सगळ्या संवसाराच्या रायाक वागयल्ली आमची मोरी राणी जावंक पावल्या. देवशास्त्री जावं पुरो थियोलॉजन्स मोरयेक सक्कड रत्नांची राणी म्हणलो बिरूद वा तो पाटो तिका दितात. आनी जेसूनी तिका सर्गा आनी संवसाराची राणी केल्या. केवळ सर्गाची मात्र न्हय, सर्गा आनी संवसाराची राणी तिका केल्या. आनी आंच बडव्या आनी सर्गींच्या सांता भक्तां प्रास उंच स्थान तिका दिलां वा उंच तिका उबारल्या. आनी आजुनी जेसूच्या उजव्याक रावोन ती आवय सारक्या मागण्यान बळादीक तरान आमचे पासत विनंती करता. आनी प्रत्येक जावन आमी आशेवचें हर एक मोरी आमकां जेसू मारिफात जोड दिता. राणी ती जाल्यार एका आवयचें काम करन आवय बरी विसारलें थंय आमकां ती फावो करता. एका आवयचें काळीज आमी जनाव ल्हान भुरग्यार तावन धरन कितल्या व्हड प्रायेक भुरगीं पावल्यार आवयचो मोग आमकां कळीत आसा. आमी तो अनुभव केला आनी आवयचें काळीज आमी जनाव. एक भुरगें थंयसर न्हिदोन आसल्यार रातीक आवय न्हिदाना. भुरग्यान चूर आवाज केल्यार थंयसर आवयक कळटा, भुरग्याची गरज ती समजता. आनी आज मोरी आमची राणी जावन, मोरी आमची आवय जावन आमच्या एकल्याची गरज ती जाणा आनी आमची गरजो ती तिच्या पुता जेसू लागीं मागोन आमकां फावो करता. सर्वेस्पराची साकर नासली ती आमी म्हळें सुरवेर आज राणी जावंक पावल्या.
मुठवी प्राय जावंक पुरो 12 वा 14 वर्सांच्या प्रायेर थंयसर तिका गब्रियल बडवो देवाची बरी खबर हाडून आयिल्ल्या वेळार मोरयेक कितलें समजलें गे आमी नेना, पूण देवाची खुशी म्हणून ती समजली आनी तिणें वय वा यस म्हणलो तो शब्द तिणें तिच्या जिविताच्या निमाण्या घडये पर्यंत तो राखलो, तो सांबाळलो. खंडी जावन मोरयेचे कश्ट आमकां कळीत आसात. तिचें जिवीत संतोषाचें न्हय. वय म्हणून तिणें जाप दिल्ली, सर्वेस्पराची साकर म्हणून तिणें सांगल्लें, पूण तिचें जिवीत जेजूच्या जल्माल्या घडीत आतावन आमकां तिच्या निमाण्या घडये पर्यंत आमकां कळीत आसा. थंयसर सर्ग संसाराच्या रायाकी जल्म दिवंक तिका जागो मेळना. घरांत जावन घरा नास जय पडटा आनी निमाणे थंयसर गोरवांच्या गोट्यांत त्या रायाक ती जल्म दिता. इतले मात्र न्ही, ताच्या उपरांत आसच्यो त्यो दुखी, मोरयेच्यो 7 दुखी मुखल्या दिसांनी मुखल्या म्हयन्यांत आमी नियाळ करता. इजिप्ताक पालायान आनी प्रत्येक जावन कुर्साचें पैन आनी निमाणे आपल्या पुताचें थंयसर मोरान तिच्या दोळ्या मुखार थंयसर ती पळयता. निरापराधी पुताचें मरण आनी तें लजेचें मरण मोरी थंयसर सोंसता, पळयता. जेजूचे निर्जीव कोड थंयसर हातांत दवरता. सबार सवालां थंयसर आयिल्लीं जेजूची निर्जीव कोड तिणें हातांत वा उस्क्यार घेतिल्ल्या वेळार, पूण खंयचीय सवालां ती देवाक विचारिना. सगळ्यो संगती काळजांत जागोवन दवरून ती आटयता. आनी ह्याच खातीर देवान तिका आज उंच उबारला. वा रानी म्हणलो बिरोध वा तो मान तिका फावो जाला आनी खंडीत जावन तिका फावो जावंक जाय. मगाळ बाबा भयणीनो आनी प्रत्येक जावन साल्लो रेसाच्या भक्तिकानो, आमच्या जिविताक आमी पाटी येत आसतना आज मोरी म्हज्या जिवितांत रानी जाल्या गे, मोरी म्हज्या कुटुंबांत रानी जाल्या गे, मोरी म्हज्या घरांत रानी जाल्या गे. काना शारांत जर तर मोरी नातली तर त्या लग्नाच्या कार्यांत थंयसर तें कुटाम लजेक सांपडटें, त्या कुटुंबाची मर्याद वेती. थंयसर तें कुटाम मोरये लागीं वचून विनंती करिना, कितेंय मागना, पूण तांणी केल्लें एक बरें काम मोरयेक तांच्या त्या कार्याक तांणी आपयिल्लें. तांणी कितेंय विनंती करुना तरी मोरी तांचे कश्ट समजले, तांची नालिसाय मोरयेन भोगली आनी तांचे आटे विटे वा थंयसर वायन उणें पडत तर कितें घडत हे मोरी समजली. आनी मोरी जेजूक थंयसर जेजू लागीं विनंती करता आनी शिसांक सांगता, तो कितें सांगता तें करा. आज प्रत्येक जावन मोरयेक आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करया. आमची रानी जावन मोरी आमच्या कुटुंबांत आसूं दी, मोरी आमच्या घरांत आसूं दी. आनी केदाळा मोरी आमच्या कुटुंबांत आसा, घरांत आसा, म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत आसा. मोरये मायेचें भक्तीपण म्हजें थंय आसा. तबळ मोरयेक सगळें समजता, कित्याक तिणें कश्ट भोगल्यात, तिच्याय जिवितांत आकांत आयल्यात आनी तिका समजता. आनी खंडीत जावन आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या घरांत आसच्या सक्कट सांद्या खातीर, आमच्या वैयक्तीक जिवितां सयत आमकां गरज आसलें ती फावो करता. आवयन मागल्लें पूत केदींच ना म्हणून सांगना. मोरये लागीं मागोन निराशी जाल्लो व्यक्ती ना, वा मोरये लागीं मागोन म्हाका मागल्लें मेळो ना म्हूण सांगची व्यक्ती नात. आमकां कितेंय जाय तर मोरये लागीं मागया, मोरये लागीं सांगया. आनी मोरी खंडीत जावन आमच्या खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या घरांतल्या सक्कट सांद्यां खातीर, मोगाच्या व्यक्ती खातीर ती विनंती करतली. तर आज मात्र मोरयेक आमी रानी म्हूण स्विकार करन उपरांत तिका आमी विसरोवचें नाका. मोरी आमची रानी, आमच्या जिवितांत रानी जावं दी, आमच्या कुटुंबांत रानी जावं दी, आमच्या घरांत रानी जावं दी. तिका मान आमी दिवया. कितें तेर्स आसा, तें भक्तीपण आसा,
ते आमी भेटोवया आनी कितें आमचे कश्ट आसात वा कितें आमकां जाय तरी एक आमी मोरये लागीं सांगया आनी मोरी जेजू लागीं मागोन खंडीत जावन आमकां फावो करतली. मोरियासच्या कुटुंबांत, मोरियासच्या घरांत आनी मोरियासच्या आमच्या जिवितांत कितेंच उणें जावचें ना आनी उणें जावंक मोरी माय सोडची ना. तर मोरी म्हज्या आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिविताची, कुटुंबाची, घराची राणी जावं दी. काणिको घेऊन आम्ही आयल्या तुझे संकार बापा आमच्या रस्त्याला ओपून घेतून दयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या दातारा. काणिको घेऊन आम्ही आयल्या तुझे संकार बापा आमच्या रस्त्याला ओपून घेतून दयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या दातारा. तुझे खुशी करसाम जेजू संस्रांची इलो आपणाकच मोडून ताणी तुका भेटून दिलो. तुझे खुशी करसाम जेजू संस्रांची इलो आपणाकच मोडून ताणी तुका भेटून दिलो. ताचे संगी आमकां सास भेटून दिता स्वीकार कर बापा म्हण परता. ओपून घेतून दयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या दातारा. काणिको घेऊन आम्ही आयल्या तुझे संकर बापा आमच्या रस्त्याला ओपून घेतून दयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या दातारा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या लेक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान कुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपान घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी फावो म्हणून विनम्र काळजान मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेल्या मोरये मायेक आज आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकनता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटता. आपल्या अंकवारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकनतात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान ससूंकच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात पवर्त सगोट परगटुया जेजू तुझे मरण आमी सवारांता तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजिवेत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा झराल्ड आयझक आमच्या कोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवपाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हामकार मरे देवाची मये सांगाती भगेवन धर्मदुतां सोरकाळी तुका मानता तितल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस
आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोग असो आनी एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत करता. दुर्बळ बिडा Simcha kuka favona
ससना तुझ्या येण्या कृपे देण्या अर्गा अर्गा ससना ससना तुझो दैविक संदेश तुझो मोगादेश पाळू बोलती सोमिया आमकां सामी मोडू तुझी सेवा करू कृपे दृढ कर धनिया अर्गा सवर्गा सोमिया उपकार करता धनिया तुझ्या येण्या कृपे देण्या अर्गा अर्गा ससना ससना प्रार्थूया. सर्वेस्परामच्या बापा, हांव क्वार मरयेचे राणेपण संभ्रमून ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजुरायाचो पाटलाव करूंक शिकोव आनी मरणा उपरांत सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवन संपूर्णयन सुकेस्त जावंक आमकां व्हरूं. या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आराधन चलोवन व्हरून बरो नियाळ करून प्रत्येक जावन कुमसाराच्या सक्रामेंता विशान बॉक्सान्या विशान अर्थाभरीत आराधन चलोवन व्हरून आनी आतां मिसाचें बलिदान पेटोवन मोरये विशांत सविस्तार रितीन अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ल्या मानादीक बाप केविन लॉरेन्स डिसोजा दरेबैल फिरगजेचे सहायक विगार गांवांत ते किरें फिरगजेचे तांच्या पयलीं सुरविल्लीं 2 वर्सां पुत्तूर फिरगजेंत म्हज्या नंतर थंयसर तांणी वावर दिल्लो आसा आनी म्हजे आप्त मित्र ते जावन आसात. तांकां तुमच्या समेत तांच्या नांवान रेक्टर पप्पांच्या नांवान हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तांच्या मिसावांत तांकां सर्व बरें मागता आनी सालोरेसा बाबाची विशेष मजत तांचेर मागता. तशेंच हांगासर सैर याजक जावन आसात मानादीक बाप दिनेश ते गांवान कुलशेगर फिरगजेचे प्रस्तुत अंडमानांत आपलो मिसांव वावर करन आसात. तांकांय देव बरें करूंक म्हणटा. सर्वेस्परा देवाची विशेष मजत सालोरेस बाबाची मजत तांचेर तांच्या मिसांवाचेर आमी मागता. आयची तेर्साची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतलेल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. प्रत्येक तरान हांगासर ह्या पवित्र थळार मुद्दम रावून पिजेन रावून आमकां आर्थीक सहाय दिल्ल्या आमच्या सर्व दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जावन तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. तांकां सालोरेसा मुखांतर लाभलेल्या सर्व बरेपणा बसत तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या बरेपणा द्वारे ह्यो वाती तांच्या कुटुंबांनी चलत्यो वाती जावन पेटोवन तांचे आशिर्वाद तूं घाल. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिगे दिल्ल्यांची नांवां जोसेफ ग्रेट्टा ओलिवेरा कुंदापूर, जोसेफ ग्रेट्टा ओलिवेरा कुंदापूर, ग्रेट्टा डिसोजा मूडबेळ्ळे, ग्रेट्टा डिसोजा मूडबेळ्ळे, जॉन मोंतिना सांगतीस अँड फॅमिली मुंबई, जॉन मोंतिना सांगतीस अँड फॅमिली मुंबई, पीटर ब्रिट्टो हिरगान, पीटर ब्रिट्टो हिरगान, डेरिल मिनेजेस मियार, डेरिल मेनेजेस मियार, लॉयल कॅस्टेलिनो उडुपी, लॉयल कॅस्टेलिनो उडुपी, हेलेन डिसोजा मूडबेळ्ळे, हेलेन डिसोजा मूडबेळ्ळे, हेराल्ड अँड सुनीता कुटिनो पडील, हेराल्ड अँड सुनीता कुटिनो पडील,
नोएल सविता कुटिनो पडिल, नोएल सविता कुटिनो पडिल, जेरोम एंड शैला कोर्डेरो वालेंसिया, जेरोम एंड शैला कोर्डेरो वालेंसिया. Aici mordomo Jasmine Prima de Souza Tacode, Jasmine Prima de Souza Tacode, Gracian de Souza and family Wamanjur, Gracian de Souza and family Wamanjur. आणि कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर ताणी येवन वाती स्वीकार करीत. Novenaችን गीत आमी गावया. Saloresa Magne, Yezite von Martira Saloresa, Tanya Brairis, Bavarta Gadir, Kadin Kursusun, Shiv Dilya, I come chain Kalde Magne, Vortia Padene, Amitu Jesachi, Ailia, Jivo Bavarta Tirburvoso, Devasani Amcha Pelaso, Koromo, Amkan Sundi, Amcha Besak Srizan, Niskar Bon Amchadai, Parzala Shankar. आमच्या सर्वत मी गणी संसारी वडिलांदई कलते बोन आम्ही धकई शंकर दुबल्या धकड्यांक बिडे शिडेन आणि कसान वरांद असल्यांक आमच्या संदर्भाप्रमाणे आम्ही पावा शंकर आन बावरत्यांक बावरदान शिडिल्ल्यांक सगळींचो उजवाड देवाची वळख मेळा शिकर तुझ्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारंदी आमच्या कुडयेंत मेजा सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सालोरेचा मुखांतर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्घां दितात. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. काम मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. ताप गुण जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. बरी भलायकी मेळिल्ल्याक अर्घां दितात. इन्शुरन्साचे पयशे मेळिल्ल्याक अर्घां दितात. दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळिल्ल्याक अर्घां दितात. जाग्याचे समस्ये बऱ्यान इर्त्यात जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. आमकां हर एकल्याक सालोरेसान ताच्या मजतेन आमचेर जराळ बेसांवां वतल्यान जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. ते सर्व ह्या घडये ह्या वेळार आमी उडासा घडया. आमकां लाभल्ल्या हर एका उपकारा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर सालोरेसा मुखांतर देवाक अर्घां दिवया. 586 संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तावून संदेश आयला. संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तावून संदेश आयला. देव तुसो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. संतोष पावा उल्लास पावा सरकार तावून संदेश आयला. सालोरेसा मुखांतर जायत्या जाणांनी हांगासर विनवण्यो दिल्ल्यो आसात. ते मेळचे बसत प्रत्येक तरान आमी मागया. 92 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक, 34 जाणांक बरें काम मेळोंक, 15 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभोंक, 12 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक, 22 जाणांक कुटुंबान शांत समाधान आसूंक, 15 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक, तकली फटाफट अलर्जी खून जावंक, बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन जावंक,
चौगा जाणांच्या पांयांच्यो गांठी दूख गुंज जावंक केस चडचे रावोंक पांयांत आसले खिळे नपयस जावंक चोरी जाल्लें भांगार फाटी मेळोंक चौगा जाणांच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक घरांत आयिल्ली वाळय मुयो नपयस जावंक लोन फारीक जावंक 5 जणांक बरो फुडार मेळोंक शुगर BP नॉर्मल जावंक दोगांनी खाण गेल्लें भांगार फाटी मेळोंक 6 जणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एकल्याचो पासपोर्ट येवंक तेगांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक थाळो दूख हार्टाची पिडा गुंजावंक बरो जागो मेळोंक 5 जणांक स्वंत घर बांदूंक फावो जावंक दोगांक कामांत प्रमोशन मेळोंक 10 भुरग्यांक परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक 7 जणांक विजा मेळोंक तेगांची शिरांची पिडा गुंजावंक पॅनकार्ड दूख गुंजावंक जिबेचो हुलोप गुंजावंक पांयांक जाल्लो घाय गुंजावंक लोन मेळोंक दोगांचो राग उणो जावंक कामाचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यूवल जावंक बरी न्हीद पडोंक 4 जोड्यांची काजरी जिणी बरी जावंक भुरग्यांक थंय मागण्याचो स्पिरीट वाडोंक दोगांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 4 जाणांची आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक भुरग्यांचो हट राग पयस जावंक दोगांच्या पांयांचो हुलोप गुंजावंक दोळ्यांची पिडा उसमोड गुंजावंक अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडोंक तकली गुवळ कळखाय जॉन्डिस गुंजावंक पोयन बऱ्यान जावंक सांबाळ सोडोंक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बावळो दूख गॅस्ट्रीक पिडा गुंजावंक तेगांची मानसीक पिडा गुंजावंक काजराक आसचे अडकळी पयस जावंक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक एका भुरग्यान सुडाल उलोवंक फावो जावंक मागोन आसात तशेंच प्रत्येक त्या खातीर मागोन आसात भुरग्याच्या पांयार आसली एलर्जी गुंजावंक एका भुरग्याचे ADHD समस्ये परिहार जावंक आमच्या फिरगेजीच्या एका युवतीक जपानांत इंटरव्यूंत पास जावंक स्टॅनी म्हणल्या भावाची लुकेमिया पिडा गुंजावंक ट्रीटमेंट बऱ्यान जावंक आनी ताका भलायकी बेगीनच फाटी मेळोवंक मागोन आसात एका भावाचें बिझनेस बरें जावंक एका भावाचे उर्वा आसच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावचे पासून मागोन आसात ब्रदर स्टीवन हॉस्पिटलांत चिकित्सा घेवन आसा ताची भलायकी बरी जावंक मागोन आसात गर्भकोशांत आसलो गेड्डे नपयस जावचे पासून मागोन आसात ह्या वेळार आमी मागया आमच्या हर एकल्याच्या गरजां पासून तेसां पासून सालोरेसा मुखांत्र आमकां हर एकल्यागे बरेपण जावन दी म्हणजे पासून मागया ह्या पवित्र थळार अशे सकट समस्यांक परिहार लाभोवन दी म्हणून मागया आमच्या बिल्डिंगाचें काम जाग्याचे समस्ये सकट परिहार जावचे पासून मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा सालाराचा मुखांत्र हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकाचेर तूं आशिर्वाद घालताय आयच्या दिसा हांगासर आसच्या हर एका भक्तिकाचेर तुजें बेसांव घाल जे विनवण्यो विनंत्यो हाडन ती हांगासर आयल्यांत त्यो सकट तूं तांकां मेळा अशें कर म्हूण आमी मागता मोगळा सोम्या जेजू जे त्या सामा आयच्या दिसा आमी समर्पण दिल्यांत त्या सर्व त्या सामाचेर तुजें आशिर्वाद घाल त्यो सकट आमच्या भक्तिकांक मेळा अशें कर म्हूण मागता प्रत्येक तावन जे गरजो विशेष रितीन आमी आज मागता त्या सर्व गरजो तांकां मेळा अशें कर हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वशक्त ದೇವರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಿನ್ನಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ तुस आधार म्हाका तुस आधार संसर्गार पावोचें तुस आधार
सरकार पावो चेंदा वाट सुकलेल्या तूं स्फुडा पातकी मनशांक माफुदा वाट सुकलेल्या तूं स्फुडा पातकी मनशांक माफुदा तुम सादार सौम्या तुम आदार तुम सरगार पावो चेंदा तुम सादार सौम्या तुम आदार तुम सरगार पावो चेंदा Shiki bawartha parmane bari Krista chini chiyon bagi maran sargar tuje sangata sasnak daba khokol sunje bag amar sami sak fokar amen amcha papa sargincha tuje naam povit sa tuje razam kayo tuje kushi sargar sata tuje sonsaran sa Sporto grasa zamkandi आणि आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तसे आमचे पातका मुगोस आणि आमका ताळेन पडोवन दिव नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार Salores martirama pasot vinatikan क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोहोचोवच्या खातीर प्रार्थया ये सर पदवीदार देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर सैत वरशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची खेंडा आमी पालवयशीं कर म्हण आमी लालयेवन मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आतां विशेष रितीन आमी सर्व पिडेस्त भाव भयणी पासत मागता आमच्या सर्व पिडा शेडा आमी समर्पण दिवया जावंक बरो आमकां खंयची सकट पिडा आसा सकट ह्या वेळार समर्पण दिया जर घरांनी आमच्या पिडेस्त आसात तांकां समर्पण दिवया आस्पत्र्यांनी पिडेस्त आसात तांकां समर्पण दिवया प्रधान याचक आतां विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर मागतले सुमयाच्या नवी आमचो आदार ताणें रस्ता सर्गनी संसार सुमया दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी भोग तुजे सरशेन पावोवन दी सुमी तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो सरपत फेदारा आनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कोडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या सक्कड विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणित काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक सामसो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दोसकाय तांची जावं दी अशें शांती सोडिल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकारान चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया मरिफात सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सदां सांबाळूं आमेन तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां सदां आशिर्वाद दिवं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आनी सरपत वेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडका बापा आयच्या दिसा ह्या उदकाच्या शिवरा वरवीं आमकां हर एकल्याक ती कृपेची झर मेळाशी कर आनी विशेष रितीन ह्या पवित्र तळाच्या मागणे वरवीं जे कितें बरें बोनाशें येवन ह्या पवित्र तळार आमी आयल्या तें सकड तूं मेळाशें कर म्हूण आमी मागता आमेन 106 नूरारू
ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಸೈತಾನನ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಸತ್ಯವಚನ ಸಾರಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ದುಃಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಬಡತನ ಅರಸಿ, ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ, ದ್ವೇಷವ ಮರೆಸಿ, ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ, ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾದಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿ
ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. आशीर्वाद आमका जिजूच्या बोपवीत काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आमकां विनंती कर. भगवंत कुर्सचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.